केलें कित्याक आमी डॉक्टरा कडेन आमी IVF ची फॅसिलिटी आमी 1 सप्टेंबरच्यान चालू करपाचें आमी ठरयल्लें रजिस्ट्रेशन कांय लोकां कडेन इंटरॅक्शन करपाचो प्रयत्न आसतलो त्याच बरोबर हे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूर्णपणे फंक्शनल करपाक आयज आमचे कडेन रिलायन्सान बी सांगलेलें आसा की तेंचे फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन ते इन्वेस्ट करतले प्लस टीम कडेन चर्चा जाल्या डॉक्टर तिवारी आमचे डॉक्टर बाकीचे अजीत आहा डॉक्टर मधू डॉक्टर बांदेकर आनी आमचे पुराय टीम हांगा आमकां जे कितें फॅसिलिटीज ना ते फॅसिलिटीज बेगीन पूर्णपणे आनी एलोकेशन ऑफ ड्युटीज ऑफ नर्स त्या फिल्डान तांकां योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आतां ऑन्कॉलॉजीक आमी थोडे धाडल्या आनी आमी एकदां तांकां खंयचे तरी सेटअपान घातले तांकां ट्रान्सफर आमी करचे ना तांकां थंयच तांकां शिकून वयर सरूंक जाय नाजाल्यार ते उपयोग जावचे ना आमकां फुडाऱ्याक आनी ह्याच तरेन आमकां करूंक जाय म्हणून हांव मुद्दम आयिल्लो पळोवपाक खूब दीस जाले हांव येवंक ना पूण हे सेटअप जे आहा हे बेगीन आमकां डायग्नोस्टीक पासून सगळ्यो गोष्टी ह्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान फुडले 6 म्हयने काय 8 म्हयन्याचे भितर प्रत्येक गोष्ट जाग्यार दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो कित्याक गोंयच्या पेशंटाक त्रास जावन उपयोग ना म्हणून ही आमची चर्चा चल्लेली आसा.